मडगाव पोलिसांनी मार्च 2007 काश्मीरी नागरिक तारिक अहमद बाटलूक मडगाव रेल्वे स्टेशनार ट्रेनींतल्यान देंवतना अटक केल्ली। ताचे कडच्यान RDX डिटोनेटर आणि हँड ग्रेनेड्स जप्त केल्ले। मडगाव पोलिसांनी बाटलूचेर देशविरोधी आकांतवादी कारवायांचे आरोप घाल्ले, मात सरकारी वकिलाक ताचे वेले आरोप सिद्ध करूंक जमूंक नाशिल्ल्यान 2009 कोर्टान ताका सोडलो। नोव्हेंबर 2009 गोंय सरकारान बाटलूक सोडपाच्या निकाला आड हायकोर्टात क्रिमिनल अपील घाली। एकदा सोडल्या उपरांत बाटलू जो ना जालो तो परत कोणाकूच केन्नाच खंयच मेळ्ळो ना। ताचो पत्तोच ना। पुलिसांकडेन ताचे पत्ते आसात ते फेक। 10 वर्सां वयर ही अपील हुमकळ्ळ्या। ताका लागून कोर्टान आता केस निर्णायक सुनावणेक दवरल्या, पूण बाटलू खातीर कोणूच वकील येना म्हूण सरकारी वकिलान कोर्टाक कळीत केला। तितल्याचेर कोर्टान बाटलूच्या पक्षाच्या नांवा एमिकस क्युरी नेमून केस 17 डिसेंबराक निर्णायक सुनावणेक दवरल्या। कांय मिडिया रिपोर्टा प्रमाण बाटलू गोंयच्यान सुटलो तेन्ना तो काश्मीर वतालो। वाटेर दिल्ली पुलिसांनी ताका दिल्ली विमानतळावेल्यान अटक केल्लो। कांय रिपोर्टा प्रमाण बाटलू खंय आसा ताची ताच्या फामिलीकूय खबर ना, तेवूय खंय बाटलूक सोदतात। गोंय पुलिसांक तर फाटलीं 10 वर्सां जालीं ताचो पत्तोच लागना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।